मोपा ग्रीनफील्ड विमानतळाच्या जमनी भोवतणी शिमेर आडवणेक घाल्ले कॉन्क्रिटीचे खांबे कोणे तरी मोडले। शिमेच्या आडवण वाठारांत सुमार 350 खांबे घाल्ले। तातूंतले 300 खांबे काडून वडयल्यात आनी कांय चोरांनी चोरल्यात म्हूण GMRन कंप्लेन केला। सुवातीचेर वचून पुलिसांनी इन्स्पेक्शन केले। गजाल घडल्या बुधवारा रातची। एक बार्ब्ड वायर फेन्सिंग किंवा बाउंड्री ब्लॉक करपाचें काम चालू आशिल्लें आनी आमी सादारण 350 ते 370 पोल्स उबे केल्ले। तातले सादारण 25-30 पोल्स दवरल्या आनी कोणी तरी अननोन मनशांनी काल राती सादारण 200-250 पोल्स मोर दॅन दॅट म्हणजे 300 पोल्स सादारण सगळे उमटावन उडयल्या, ब्रेक केले आनी थोडे पोल्स हांगच्यान चोरून व्हेल्या म्हणजे ते हांगा खंय दिसना। सो आमकां एक आतां मुख्य म्हणजे हे सगळे जे जाला इन्सिडंट तेची आमकां पोलीस कंप्लेन करची पडटली। ही गव्हर्मेंटान लँड आमकां हँडओवर केल्ली आसा GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडाक आनी आमी ह्या प्रॉपर्टीचे कस्टोडियन आसा। ही प्रॉपर्टी सेक्युअर आनी प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी आमचेर आसा। आमचे फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्री वॉल सुरू जाल्लें। बाउंड्री वॉल मागीर येतली। इतले मजगती मोपा विमानतळाचे संपादीत जमनीवेली 2 घरां बेकायदेशीर म्हूण सरकारान फाटीं मोडिल्ली। ती परत बांदून दिना तो मेरेन झगडटले म्हूण काँग्रेस त्या दोगा बेकायदेशीर घरकारां फाटल्यान रावल्या। जो प्रोसिजर मामलेदारान किंवा डेप्युटी कलेक्टरान किंवा कलेक्टरान ही घरां मोडपा खातीर जो केल्लो आसा तेची आमी माहिती तेंच्या कडसून आमी घेतले। तुम्ही कसो प्रोसिजर तुम्ही अडॉप्ट केला ही घरां मोडपा खातीर ते आमकां तांकां दिवचे पडटले आनी तो एविडन्स आनी तो प्रोसिजर तेंच्यांनी जो फॉलो केला तो आमी प्रोसिजर हायकोर्टा पर्यंत व्हरतले। ह्याच बाबून तांकां घर नंबर दिवपाक सेक्रेटरी फोन केला। तांकां कितें विश्वास बरोबर आसलो आनी तांकां ती घर नंबर दिल्या, लायट दिल्या, तांकां स्पेशल नळाची पायपलायन घालून दिल्या तांकां आनी तेंची जाग आतां होन मंत्री जर तेंची घरां जर मोडून घालूंक सोदतात आनी मोडून घालून मोडल्या ही हाच्याची आनी तुजे गोष्टच ना। जो अर्थ इतकोच की ती घरां कायदेशीर आसा आनी आयज ह्या गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांकडे किंवा आयज आमदारांकडे हेंच्याकडे प्रूफ ना दिवपाक की ती घरां बेकायदेशीर आसा म्हणून आनी तेका लागून तेंच्यांनी आयज पर्यंत हेजेर उत्तर दिल्लें ना आमकां दिला ना मिडियाक दिला ना गोंयच्या जनतेक दिला। तेन्ना म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या गोंयचे जनतेक, सगळ्यांनी हेची नोंद घेवची आनी सगळ्यांनी हेजेर विचार करचो की आयज जर समजा अशें प्रत्येकाक जर विदाउट ना इंटिमेशन दिता सडनली येवन अचानक सांजे वेळार येवन जर अशी लोकांची एक घरां जर मोडीत केले जाल्यार आयज कितें उरलें आमचे गोंयकारांचे। आयज आमचे मंत्री म्हणटा गोंयकारपण, आतां ते खंय गेले सगळे गोंयकारपण हे दाखोवन दिवचे सगळ्या मंत्र्यांनी जे आयज सरकारान आसा तेंच्यांनी सुद्दां। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। मायनिंग केशीन SITन ब्रेस्तारा दिगंबर कामतीचो मेवणो सतीश लवंदेची सुमार 2 वरां चौकशी केली। SITन सतीश लवंदेची 2010 ते 12 मजगती गणेश इन्फ्रा कंपनीच्या दुबावी ट्रान्झॅक्शनाविशीं चौकशी केली म्हूण सुत्रां कडच्यान कळटा। सतीश लवंदे हे कंपनीचो डायरेक्टर आशिल्लो। उपरांत ही कंपनी बंद केल्ली। दिगंबर कामत शुक्रारा SIT मुखार हाजीर रावपाची शक्यताय आसा। 3 म्हयन्याचे घराचे भाडे फारीक केले ना म्हूण एका फोंडेकारान एका मनशाक सोपयलो। पुलीस सांगता ते प्रमाण उसगांवा तिस्कावेल्या विनय रायकरान ताच्या घरान भाड्यान रावपी विजय हरिजनाक जितो मारला। सोपला तो हरिजन मूळ उत्तर प्रदेशचो। रायकराक पुलिसांनी अटक केल्या। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।